साठेक घरां आशिल्ल्या दांडो सांग्यार अजूनय रस्तो ना. वेंचणुके वेळार आमदार मंत्री येतात, आश्वासनां दिवन वतात, पूण कोणूच कानामनार घेना. पावसाच्या दिसांनी जाणट्यांचे भुरग्यांचे सामकेच हाल. हे रस्तो आमकां आतां कितले आमी जाले हिंगा आनी आमी आतां हिंग काजार हिंग जाले आनी हिंग सगळे आमगे हिंगाच लायफ आमगे हिंगा म्हळ्यार कोता येता. पूण हे रस्तो आमगे लायज पासून हो मंत्री येता तो मंत्री येता. फडल्या दिसा येयलो दिगंबर कामत येयलो, फ्रांसीक सार्दीन येयलो, मागीर वासू मेगांवकर येयलो. तेणें सांगलें आपण वोटिंगा टायमार आपण करून दिता, रस्तो करून दिता, तुमकां रोखडो रस्तो जातलो. पूण आयज पासून ते कोण ते आमगे रस्त्या खबर केलें ना. हे सायडीन आमगे रस्त्यार चलोन वचपा आमकां वायट ना. चलोन वयता जाल्यार आमकां कितले फावट पडटा, आमगे भुरगीं इस्कुला वयता ते पडटाय ना कितें जाता ना, कोण नेकलो आमची खबर घेयना. आयज जातलोच म्हणटा हो आमची गव्हर्मेंटाक आमगे रिक्वेस्ट कितें परेकाराक जाता तितले बेगीन आमकां रस्तो आमकां तयार करून दिवचो. आमकां हिंग भयंकर प्रॉब्लेम जाता. आमकां ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, दिप्रभर उदक पासून जाता अशें रेबोड हेंच न्हू उदकूच न्हू रेब बदता अशें पावसान आनी चलपा मेळना. इल्ली इल्ली भुरगीं एक एक पाट सायकल न्हू मोटरसायकल देखून व्हरपा मेळना. त्या पोतासून 1.5 किलोमिटर सुमार पडटी आमकां इल्ल्याशा भुरग्यांक चलोन घेवन वयचें पडटा. एक गाडी येयना, एक मोटरसायकल येयना आमकां व्हरपाक, एक कितें येयना आनी उदकाचे लोट येताय. लोक म्हणटाय गाडी आपयल्या तुमगे थिंग वचपाचें म्हणटाय. आमी कितें जालें आमी कोण आहा बाबा. गांवांत आशिल्लो तांबडो रस्तो सामकोच पाड. सगळ्याक फोणकुलाच फोणकुला. भाड्याचे गाडयेन आयल्यार लेगीत ते गांवां भितर येना. पानी जाने को ही नहीं मिलता इधर से. पूरा मोटरसाइकिल लेके गए थे पूरा इधर फिसल के गिरने के दम पे इधर साइड में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल को छोड़ना ट्यूशन को छोड़ना कैसे जाने का रास्ते पे. और पार्किंग इधर करके जाते हैं हम लोग गाड़ी. देखिए इधर ही है गाड़ी, यहाँ रख के चलते जाना पड़ता है ऊपर तक. हाँ रिक्शा तो आती ही नहीं इधर. रिक्षा पळोवपाक आमकां रिक्षा हांगा ड्रॉप करून वता वयर. थंय येवपा तयार जायना. ती वलता सामकी स्लीप आमगे त्या सायडीक वचपाकूच मेळना. मोटरसायकल बी व्हेल्यार मागीर स्टॉप जावन जावन वचपा जाय. ते बी तितले फोणकूल पडला थिंगा. आनी लायट तरी आसना ना ते फर्स्ट. फोणकूल आसा ते फर्स्ट, सेकंड लायट ते प्रॉब्लेम हांगा आसा पयलीं. रस्तो पळोवन एम्ब्युलन्स लेगीत गांवां भितर येना. कोण बरो ना जालें आतां आमी पयर आमगे कोण बरो नासलो ताका एम्ब्युलन्सा आपयली. एम्ब्युलन्सा आपयले कितें हिंग एम्ब्युलन्स येयना. आख्खे हिंग रस्ते पळय आतां रस्तो मातशें आतां रस्ते पळयल्यार कळटा कांयच जालें ना. तो म्हणटा आपण येयना कित्याक आपल्याक गाडी लागतली. तर आमी ताका थिंगसान हिंगा हाडलो आनी गाडयेक आनी घेवन गेले ताका. तो अशें जालें. आनी पावसा टायमार अशें लॉट येता हिंगा इतलें उदक येता ते चोवपाक व्हडलो हुंवारात काय दिसता. आनी भुरगीं शाळे भुरगीं व्हडलीं भुरगीं अशीं जायत वयताय. सुमार 10-15 जाण भुरगीं हे सायड आहाय येता वयताय म्हूण कोणा पडोन गेलो ना. एक MLA न्हू एक कावन्सिलर कोणा पडोन गेलो ना. आतां हो लोक हांगा पोर्चुगीज टायमार सावन हांगा लोक थोडो रावता तेन्ना सावन हो रस्तो आसा पूण डांबर ताका हे रस्ते आजुनूय पडोना. तेन्ना तो जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान सरकारान हेजेर लक्ष घालून हो रस्तो मातसो आमकां करून दिवचो. हे शाळेक वयता ते भुरग्यां लागून जावं आमकां एक एम्ब्युलन्स पसून हांगा हाडटले कोण बरो ना जाल्यार आमकां हें करपाक हाडपा मेळना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.